नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलायन्स। ई निविदाचेर बिडारांची माहिती जाता लीक। आता ई प्रोक्युअर सायटीची व्यवस्था सरकाराची नवी सगळी टेंडरां ई प्रोक्युअर सायटीचेर अधिकारी इंजिनियरांक ट्रेनिंग सुरू। पेडे म्हापशेच्या हॉकी स्टेडियमाक मेजर ध्यानचंद, बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमाक मिल्खा सिंगाचे नाव। मुख्यमंत्र्याचो पीई शिक्षकां बरोबर वेबिनार, खेळांत करियर करपाचो उलो। मडगांव लोहिया मैदानावेल्यान लोहिया गायब, मारलो कोनशाक, नेम प्लेटी आडव्यो। फातोड्डा मडगांवचे आमदार हाजीर, सरकाराच्या नांवान शबय। संभाव्य उमेदवारांची काँग्रेस एंट्री सुरू। आदलो महापौर टोनी काँग्रेसींत, टोनीचे घर वापसीक बाबूश सावंत सरकाराचेर फोग। काँग्रेस सोडचो ना, टोनीच्या देवाक स्मरून उतर। बीजेपीचे सरकार येवपाचें ना, पर्रीकार आसतनाच तेरा, आतां तो ना, पुताकय बीजेपीन काडलो कडेक। किरण म्हणटा हे फावट नॉन बीजेपी सरकार। फातोड्डे युतीचेर मिकी विजय वाजले। आणि अफगाणिस्तानात इराणाच्या व्यवस्थे प्रमाण सरकार घडोवंक हालचाली। सुप्रीम फुडारी बरादर सरकाराचो मुखेली, ताचे सकयल प्रधानमंत्री अध्यक्षीय व्यवस्था। फाल्यां जावये घोषणा। ई निविदाचेर बिडरांची माहिती लीक जाता म्हणून आता सरकारान एनआयसी वरवीं नवी व्यवस्था केल्या। ई निविदाच्या सुवातेर आता ई प्रोक्युअर सायटीचेर टेंडरां येतलीं। 25 ऑगस्ट मेरेन ई निविदाचेर अपलोड केल्ल्या टेंडरांची प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन सायट चालू दवरतले। नवी सगळीं टेंडरां ई प्रोक्युअर सायटीचेर। हे खातीर अधिकारी इंजिनियरांक ट्रेनिंगय दिल्या। सरकाराच्या ई निविदावेल्या टेंडरांक बीड करपी बिडारांची माहिती लीक जाता म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यानूच पुराव्या सयत कागाळी येताल्यो। खंयच्या टेंडराक कोणे कोणे बीड केला ही माहिती एका बिडराक पयलींच मेळटाली। मागीर तो सेटलमेंटाक त्या बिडराक कॉन्टॅक्ट करतालो। ई निविदा हाताळपी सिवन इंडिया एजन्सीज डाटा लीक करता म्हूण दुबाव। उपाय म्हूण आतां इन्फोटॅक कॉर्पोरेशनान ई निविदा सायट बंद करून एनआयसीच्या नव्या ई प्रोक्युअर सायटीचेर टेंडरां फ्लोट करपाचें थारायलां। तशें परिपत्रक पीडब्ल्यूडी हेर खातीं आनी महामंडळांनी आपल्या कचेऱ्यांक काडला। ते खातीर लागपी ऑनलायन ऑफलायन ट्रेनिंग संबंदीत खात्याचे अधिकारी आनी इंजिनियरांक दिला। eprocure.goa.gov.in सायटीचेर टेंडरां घालतले। 25 ऑगस्ट सावन ई निविदाचेर टेंडरां घालप बंद। 25 ऑगस्ट मेरेन ई निविदाचेर घाल्ली टेंडरांची प्रक्रिया पुराय जाय मेरेन ही सायट चालू आसतली। नवे ई प्रोक्युअर सायटी खातीर लागपी ट्रेनिंग सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिल्या। टेंडरींग प्रक्रियेत पारदर्शकता आनी निश्पक्षता आसची म्हूण हो बदल। नव्या सायटीचेर बिडरांक सोयीचे अशे कांय नवे पर्याय दवरल्यात। टेंडर घाल्या उपरांत नवे डॉक्युमेंट उपरांत जोडपाची सवलत आसा। दुसरे वटेन ई निविदा हाताळपी सिवन इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी सरकाराच्या निर्णया आड आनी तांकां कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाण पयशे फारीक करूंक ना म्हूण हायकोर्टात गेल्या। फुडल्या सप्तकांत सुनावणी। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। फिट इंडिया सुरू करतना फिटनेस का डोस, आधा घंटा रोज हो प्रधानमंत्र्याचो मंत्र। गोंयांतय शिक्षकांनी ही मोहीम फुडें व्हरची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। ताचो पीई शिक्षकां बरोबर वेबिनार जालो। पेड्यां हॉकी स्टेडियमाक मेजर ध्यानचंद, बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमाक खंय मिल्खा सिंगाचें नांव दितले। खेळांत करियर करात, गोंयांत फॅसिलिटी बऱ्यो आसात म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। की हॉकी स्टेडियम पेड्यांतलो आमी मेजर ध्यानचंद हांच्या नांवांत तो आमी डिक्लेअर केला वता। अशाच पद्दतीचो आमचो बांबोळे आशिल्लो एथलेटिक्स स्टेडियम, हाज्या उपरांत आमी फ्लायींग सीख मिल्खा सिंग जो रिसेंटली पास्ट अवे जालो, तांच्याय नांवान आमी आमचो बांबोळेचो स्टेडियम जो आसा हो त्यांच्या नांवान हो आमी डिक्लेअर थोड्या दिसा भितर डिक्लेअर केले वयतले। की तुमी म्हाका दिसता यंग टॅलंट ब्रेन जो आसा हो स्पोर्ट्स सेक्टरांतलो सोदून काडपाची गरज आसा आनी हे जर सोदून काडले आसत जाल्यार निश्चितच ताका फुडें हाडपा खातीर सरकार आपल्या परीन जायती मदत करपा खातीर तयार आसा। स्पेशल डायट कोचिंग कॅम्प
आजकाल स्टुडंट्सांक किंवा यंग युथा खातीर तांचो डायट कोचिंग कशें आसचें हाजेरूय बरेचशे फावटी की खुबशे भुरगे हे आपल्या डायटाचेर ज्या पद्दतीत लक्ष दिवपाक जाय त्या पद्दतीत लक्ष दिना आनी म्हणून तर आमकां डायटाचेर तांकां गायड करपाची गरज आसा. स्टेट लेवल, नॅशनल लेवल, इवन दो फॉर द ऑलिम्पिक्स हाज्या खातीर भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपा खातीर कारण गोंयांत वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी सगळी कडेन अवेलेबल करून दिवपाक शकले. बट जेन्ना जेन्ना पार्टिसिपेशनचो भाग येता तेन्ना व्हेरी लिमिटेड आनी व्हेरी फ्यू स्टुडंट्स हातूंत पार्टिसिपेट जाता आसतना दिसता. आमी वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर नॅशनल स्पोर्ट्स गेम्स जातल्यो म्हणून कन्स्ट्रक्ट केला. मागीर तुमकां हाजी तत्राय आसतली. देर इज अ गव्हर्मेंट जॉब वीच इज रिजर्व फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन. पण जेन्ना हांवें पळयलें की आत्ताच जेन्ना हांव पळयतालो की गव्हर्मेंट जॉब जे रिजर्व आहा बट त्याचो भुरग्यां मदीं कितलो अवेरनेस आसा. 12th पास आउट जाल्ले आसतले किंवा ग्रॅज्युएट पास आउट जाल्ले. हांव जेन्ना युथा कडेन इंटरॅक्ट करता, युथांक जेन्ना मेळटा म्हणजे ओन्ली दर 1 या 2% ऑफ द स्टुडंट नोज अबाउट इट. हाज्या वयर 1 ते 2% भुरग्यां वयल्यान स्पोर्ट्स कोटा रिजर्व आसा ज्याच्या कडेन नॅशनल लेवल सर्टिफिकेट आसा त्याय भुरग्याक खबर ना की आपल्या खातीर गव्हर्मेंट जॉब रिजर्व आसा म्हणून. मग हेजो अवेरनेस कोण हाडटलो. हाजो अवेरनेस हाडपाचें काम खरें म्हणजे तुमचें आसा. हांवें आत्ताच पळयलें की डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स हितूंतल्यान 10 पोस्ट सुमार अकाउंटंटाकूच रिजर्व आसा, अकाउंट क्लार्काक रिजर्व आसा, LDCक रिजर्व आसा, MTS अशे वेरियस पोस्टांनी देर इज अ स्पोर्ट्स पर्सन म्हणून कोटा जो आसा वीच इज द 5% ऑफ द कोटा वीच इज रिजर्व फॉर द यूथ स्टुडंट्स. हाका हेजी सर्टिफिकेट SAG हेजो फॉर्म नंबर 2 इश्यू करता, गोवा युनिव्हर्सिटी फॉर्म नंबर 3 इश्यू करता, डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर्स फॉर्म नंबर 4 इश्यू करता. हो फॉर्म नंबर जो 2, 3, 4 SAG गोवा युनिव्हर्सिटी हे तुमी आतापर्यंत सांगचे पडटले. म्हणजे जेंकां ज्यो सर्टिफिकेट मेळटा ज्यो नॅशनल लेवल किंवा ज्यो स्टेट लेवल ह्यो सर्टिफिकेट त्या ऑर्गनायझेशना कडेन मागीर SAG युनिव्हर्सिटी डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हाज्या कडेन धाडपाचें काम हे स्टुडंट्सांक तुमी करचें पडटलें. तांकां 12वी लेवलाचेर 10वी लेवलाचेर मोटिवेट करचें पडटलें. गोंयचे मुक्ती चळवळीचो उलो मारपी म्हान सुटके झुजारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मडगांवच्या लोहिया मैदाना वेल्यान गायब. मैदानाचे रिनोव्हेशन करपी कामगारांनी लोहियाचो पुतळो काडून कोणशाक उडयलो. नेम प्लेटी आडव्यो. जागृत गोंयकाराचे नजरेक गजाल दिसली. मडगांव फातोड्डेचे आमदारय पावले. लोहियाचो अपमान म्हणून सरकाराच्या नांवान शेबय. लोहिया मैदानाचे ब्युटिफिकेशन करतना थंयच्या लोहियाच्या पुतळ्याचोच अपमान. फोंड्या क्रांती मैदानाचे ब्युटिफिकेशना वेळार जे घडिल्ले तें हांगाय. लोहियाचो पुतळो आडवो घालून ताचेर कापड. नेम प्लेटी कोनशाक आडव्यो. अरे पुतला किधर है रे? रखा है किधर? किधर रखा है? की हांगा जो पुतळो आशिल्लो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ताणें फर्स्ट कॉल दिल्लें गोंयकारांक जे फर्स्ट कॉल दिल्लें ऑन 18 जून सेलिब्रेटेड एज अ गोवा रेवल्युशन डे. सो त्या निमतान मिन्स हांगा एक प्रोग्राम बी जाता. तर हांगा तें रेनोवेशन चालू आसा तेन्ना आमी पळयलें की हांगा पुतलोच ना. पळयल्यार हांगा हाडून दवरलें सकयल दवरला. दिस इज अ डिसरिस्पेक्ट टू डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हू हेज गिवन अ क्लॅरियन कॉल टू द गोवन्स ऑन द 18th of June 1942. तर आमकां कांयच कळना की कशे भाशेन हे सरकार काम करता ती. गुरुनाथ बाबाचो इन्सल्ट जो राम मनोहरचे डॉक्टर राम मनोहराची तुमी जे दुर्दशा केल्ली आहा इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू आवर फ्रीडम फायटर्स, गोवन फ्रीडम फायटर्स, इवन गुरुनाथ केलेकर एंड अदर गोवन फ्रीडम फायटर्स. इतिहासीक मैदानाचे ब्युटिफिकेशनाच्या नांवान मोठ्या फुडाऱ्यांचो अपमान करूं नाकात म्हूण दिगंबर उलयलो. स्टॅच्यू आनी हे स्मारक स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसां भितर दवर. इवन हे फ्लेक्स बी कितें काडल्या ते सगळे तातूंत भितर दवर. जाता तितले बेगीन आयच्या आज ते सगळे हे हाडून स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसांत दवर म्हटलां. आनी कितें जालें जाल्यार जबाबदारी तांची. हांवें म्युनिसिपल इंजिनियराक सांगलां आज सुडाच्या इंजिनियराक आपय जॉयंट इन्स्पेक्शन कर आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांग जाता तितले बेगीन काम कॉमेस करा. हे आतां फॅशन जाल्लें आसा. काम घेतात आनी मागीर काम सारकें करना. हे हिस्टॉरीक मैदान जशें जालियनवाला बागाचो पयर इन्सिडेंट जालो. आमचो लिडर बाब राहुल गांधीन सांगलें की अंडर द नेम ऑफ रिपेअर्स ते कितेंय करतात. त्याच भशेन हांगा ब्युटिफिकेशन प्लॅन हो लोहिया मैदानाचो. अंडर दॅट ब्युटिफिकेशन प्लॅन यू कॅनॉट डू इन्सल्ट टू ऑल सच टॉप लिडर्स. आनी म्हणून हांवें आतां इमिजिएटली मागलां हांव चीफ ऑफिसराक सांगतलो
आनी सुडाच्या इंजिनियराक सांगलां की आयच्या तो पुतळो आनी ते खंय आसा तें पळया आनी स्वातंत्र्य सैनिकाच्या ऑफिसां हाडून दवरा. म्युन्सिपल इंजिनियराक सांगलां जॉयंट इन्स्पेक्शन कर आयच्या आज म्हणून आनी डायरेक्शन दी म्हणून कॉन्ट्रॅक्टराक. कामय सामकें स्लो चालू. सत्ताधारी पक्षाचो खंय सोशलिस्ट लिडरांचें नांव ना करपाचो अजेंडा असले हांगा खपून घेवचे ना. बिहारान जयप्रकाश नारायणाचें नांव आनीक राम मनोहर लोहियाचें नांव सिलेबसांतल्यान काडलें. जयप्रकाश नारायण युनिवर्सिटीन हें काडलें आनी नितीश कुमारान हाजेर सामकें आपलें तीव्र निशेध केल्लो आहा ताजो. आनी चान्सलर म्हणल्यार थंयच्या गव्हर्नराक सांगलां की शूड बी रिस्टोर्ड. म्हाका दिसता एज एन एक्सटेंशन ऑफ दॅट लोहिया मैदाना वयल्यान लोहियात ना जालो. थंय जयप्रकाश नारायण युनिवर्सिटींतल्यान जयप्रकाश नारायणाचें नांवूच काडलें सिलेबसांतल्यान. तशें लोहिया मैदाना वयल्यान लोहिया ना जालो. सो हें जें रुलींग पार्टीचो एजेंडा आसा ते रुलींग पार्टीन सोशलिस्ट बरे लिडरांक तांकां मान दिवप ना, तांचें नांवूच काडपाचें म्हाका दिसता मोहीम चालू आहा. हें गोंयानूय चालू आहा. हें अशें इजिली आमी जावंक दिवचें ना. म्युन्सिपालिटी आमची आहा. वी विल सी टू इट दॅट लोहिया मैदान बरें जातलें. लोहिया मैदानाक जें सगळें नूतनीकरण करपाक घेतलां हें म्हज्या इनिशिएटिव्हीचेर घेतिल्लें. जें नांव मंत्री आशिल्लो. विल सी टू इट दॅट इट रिचीज इट्स कन्क्लुजन प्रॉपरली. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भिमा पाटील. मोन्सेरात मेंटॅलिटी सोंपोवपाची गरज आसा. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश उलयला. बाबुशान खंय गोंयकारांक काँग्रेसीक परत परत फटयले. बीजेपीचो मतदार कार्यकर्तो बीजेपी सरकाराक विटला. सरकारान लोकांक भिकेक लायले म्हणून दिगंबर उलयलो. पणजेचो आदलो मेयर टोनीची काँग्रेस घर वापसी. काँग्रेस सोडचो ना म्हणून देवाक स्मरून उतर. बाबूश मोन्सेरातान एक स्टेटमेंट केल्लो की तिसवाडी तालुको खंय ताणें आख्खो विकतो घेतलो आनी हांगसरले सगळे मतदारूय विकते घेतल्यात अशें ताणें बीजेपीच्या लिडरांक सांगलां. आनी तेजे नंतर तिसवाडी तालुकांक जे सेल्फ रिस्पेक्टेड गोंयकार सिटीजन्स आशिल्ले तेंचे भितर एक वेगळी तिडक निर्माण जाली. हो कोण बाबूश मोन्सेरात जो आमकां विकते घेवन आमकां गृहीत धरता. आमी पळयता ह्या सगळ्या मतदारसंघाक बरे लिडर्स आयज काँग्रेस पक्षान जॉयन जायत गेले. बाबूश मोन्सेराताचे हो एक धोको दिवपाचो हो राजकारणी. हेचे पयलीं आमची बी फॉर्म सुद्दां घेवन ताणें आमकां कसो करून फटयल्लो आसा, गोंयकारांक कशें फटयल्ले आसा हे गोंयकार विसरलेले ना आनी ही गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी विसरलेले ना. मोन्सेरात फॅमिलीन तालिगांव हे तेजे भाट अशें करून दवरलेलें. आतां जावं तें सोडून तो पणजे मतदारसंघान चल्लो. ह्यो ज्यो मेंटेलिटी आसा मोन्सेरात मेंटेलिटी जी आसा जे पयशांनी सगळें काबीज करून हें करपाक सोदता थंय तांकां डिफीट करपाचे खातीर गरज आसा. म्हाकाय खूब जाण म्हणटात तुजें सरकार 5 वर्सांनी आमी पळयलें. तुजे सरकाराच्या वेळार गरिबाच्या हातांत पयशे आयले म्हणटात. गरिबांनी कितें जोडलें, भुरग्यांक बरें शिकोवपाक घालें, खंय कॉलेजींनी घालें, एडमिशनां घेतलीं, कोणें रावपाक खंय दुसरे कडेन शहरांत घरां घेतलीं. ह्या सरकारान आमकां अक्षरशः भिकेक लायल्यात. 10 वर्सांची हांची राजवट. आज सकाळीं हांव ते रिक्षावाले आनी मोटरसायकल पायलटान तांचे कडेन उलयतालो. ते म्हणटा कितेंय करा पूण ह्या खेपे परत तुमचें सरकार हाडा. बारीक आनी काँग्रेसा खातीर आमी दीस आनी रात काम केल्लें आसा. जुवारकाराच्या टायमार आनी मागीर कांय कारणांक लागून आमच्या भितर कितें मातशें हें जावन हांव दुसरे वाटेन पावलो. तुमकां सांगूंक सोदता मिडिया वयल्यान सगल्या लोकांक आनी आख्ख्या गोंयांत हांव देवाक मानपी मनीस, देव भिरांतीचो मनीस आनी कोणाक फटोवन आयज पासून इल्लें तरी नांव आसा म्हाका. तें नांव हांव केन्ना पिड्यार करपी न्हू आनी देवाचेर केन्ना आड वचपी न्हू. देव वयर रावन सगळें पळयता. आयज हांव काँग्रेस हावजान आहा आनी काँग्रेसान भितर सरला. काँग्रेसांतलो भायर केन्ना सरचो ना. हे फावट बीजेपीचें सरकार कशेंच येवपाचें ना. पर्रीकार आसतनाच तेरा आयिल्ले. आतां तो ना. ताच्या पुताकय बीजेपीन कडेक काडलो. फ्रांसिसाचो पूत जोशुआ जिखूंक शकता जाल्यार उत्पलय खंय जिखपाचो. आतां नॉन बीजेपी सरकारच म्हूण गोवा फॉरवर्डाच्या किरणाचो दावो.
मोरगांव तालुक्यांत 2 तरी उमेदवार घालपाची तयारी. किरणाची मोरगांवां भोंवडी. हय रे, फाटले फावटी हांव आसलो तेंच्या वांगडा आमी 26 क्लेम करताले, 13 येयले, अर्द्यार येयले. आतां ते अर्द्यारूय येवपाचे ना. हांवें सांगलें न्हू, गोंयचो भाजपचो लिडर मनोहर पर्रीकर आसलो. सो आयज तोच बाबडो ना ह्या संवसारान, तेज्याच भुरग्याक हेंच्यांनी काडून सायडीक उडयला न्हू. उत्पल पर्रीकर बाबुशाचो चेडो जर म्हापशान जिखोंक शकता जोशवा, जाल्यार कितें उत्पल पर्रीकर जिखनासलो? तेकाच बाबड्याक काडून सायडीक सायडलायन केलो. तर आनीक तेजे लायक मायंडेड आसले मनोहर बाईचे लोक जे आसले ते हेंच्या वांगडा ना येणाऱ्या काळात. सो व्हेरी डिफिकल्ट. भाजप हो सत्तेर येना, नॉन BJP गव्हर्मेंट येता. मुरगांवां खंय उमेदवारीक इत्सूक खूब जाण आसात. तेन्ना आमी जो कॅन्डिडेट आहा, आमी लास्ट टायमार रावपी न्हू, आमी पयलोच कॅन्डिडेट आमचो चारूय विचार आहा आमचो. चारांतले ना जाल्यार 2 तरी आसतले. चारांतले ना जाल्यार 2 तरी आसतले. वास्को दामोदराची भेट घेवन मुरगांवची मोहीम सुरू. खास करून हांव पळोवपाक येयला जो फाटल्या दिसांनी भारतीय जनता पार्टीचो जो अध्यक्ष आहा हो वेगळे वेगळे मतदारसंघान भोंवताना सांगता, आनी मुरगांवानूय येवन तेणें सांगलेलें आहा की हो एक भारतीय जनता पार्टीचो गड, म्हणजे सगळे मतदारसंघ जे आहा ह्या तालुक्यांतले हे भारतीय जनता पार्टीचे आहा. म्हाकाय पळोवपाक जाय की बाबा तेंच्यांनी कितें हांगासर दिवे लायल्या म्हणून मुरगांवकार सगळे हे तांकांच गड म्हणपाक आनी तांकां हे सगळे मतदारसंघ जिखोवन दिता. खऱ्यांनीच हांगा कितें पेट्रोल कमी आहा, डिझल कमी आहा, सिलिंडर कमी आहा, हे सगळें आमी पळोवपाक गेल्ले. लॉ एंड ऑर्डर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आहा ह्यो आमी खास करून तेंच्या अध्यक्षांचे एक उलोवप केल्लें आहा. तेजेर मुरगांवान आनी बाकीच्या तालुक्यांनी कितें डिफरन्स आहा हें आमी जाणून घेवपाक येयल्लें आहा लोकां कडसून. आनी खुद्द पळोवन हेका आमी गोवा फोर्टचें काम मुरगांव तालुक्यांतसून आयज दामू बाबाक हांगा पांये पडोवन आमी चालू करता. BJP घरा धाडप हेंच खंय विरोधकांचें टार्गेट आसूंक जाय. गोंय आमी सदांच कशें वचपाक जाय, गोंयच्या लोक, आमचे लोक, वोटर हेंचो कितें सेंटिमेंट आहा पळय हो घेवन फुडें वचपाची गरज आसता. म्हाका कितें जाय दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. लिडराक कितें जाय किंवा MLA कितें जाय दीस इज नॉट इम्पॉर्टंट. गोंयच्या लोकांक कितें जाय, आयच्या गोंयच्या लोकांचो एक सेंटिमेंट आहा की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक आमी घरा धाडपाक जाय, आनी तेका जर घरा धाडटले जाल्यार आमी सगळे एक येवपाक जाय असो लोकांचो सेंटिमेंट आहा. आनी म्हाका दिसता आमी आयज मेरेन ह्या लोकांच्या सेंटिमेंटा वांगडा आसा. बाकीच्यांक कितें दिसता आपूण 40 जिखतलो, आपूण कितें जिखतलो, आमी तशें म्हणना. आमी लोकांच्या आदाराचेर उलयता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. 4.5 वर्सां BJP सरकाराचे गूण गावन आतां वेंचणूक तेंकली तशी NCPक युती जाय. एका पक्षाक 8 सिटां, दुसऱ्याक 10 दिल्यार काँग्रेसीक उरलें कितें? मिकीचो प्रस्न. फातोड्डा बानावलेचे सीट आदले काँग्रेसीचे, हे सीट खंय परत काँग्रेसीक मेळटले. मिकीची बाणावले तयारी. विजय म्हणटा मिकी काँग्रेसींत नवो, युतीचेर उलोवंक तो कोण? NCPन आज अल्टरनेटिव्ह दिला. काँग्रेसाक 15 तारीख पर्यंत दिता आमकां एलायन्स सांगचें म्हणून. ते एक लिडर एलायन्स मागता आनी तेची फॅमिली दुसऱ्या मतदारसंघान इंडिपेंडंट बसोवपाक सोदता. प्रफुल्ल पाटील आयज म्हाका दिसता 3 वर्सां सुमार गोंया आयला आसतलो, 6 म्हयने आहा इलेक्शनाक. आनीक ही इज टॉकिंग अबाउट एलायन्स. ही शूड नो तेजो लोन MLA आहा तो 4.5 वर्सां पासून काँग्रेसा सांगता, BJP सांगता आहा मिकी पाशिको वील कॉन्टेस्ट in Benavli. I am sending a clear message to both the leader who is adjacent to my constituency, Nuve जावं, Benavli जावं वो फातोड्डा. एकलो एक पक्ष मागता 10 सिटां, एक पक्ष मागता 8 सिटां, 18 सिटां हे घेवन गेले. आनी तितून नंतर 2-3 सिटां प्रियॉड जावं मडकय ती भायर करी जाल्यार 20 सिटां उरली. I will see that Congress is back again in Fatorda. एक फरक बाणावली आणि हिंगा फातोर्डा तेंचे एकूच फरक हेका दोगांयक उडोवप म्हणटा 20 years back. Benavli constituency was Congress which they lost against me. It is my duty bound to bring that Congress hand symbol back again to Congress. मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान वचपाचें सोडून मिकी फातोड्ड्या भोंवता. हाकाच लागून खंय BJP सरकाराचें फावलां. युतीचें कितें तें बेगीन सांगचें. अटॅक जातकर ट्वीट येता की वी वेलकम, कॉंग्रेच्युलेट द पुलीस.
डिटेक्ट करून कितें रे प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रायम इज टू बी द फोकस. आनी सगळें जाता कित्याक ओपोजिशन युनायटेड ना आनी ओपोजिशन हांगा थंय भोंवता आनी हे डायवर्जनान हे सायडीन गोंय विकूंक काडला. एज अवर पार्टी वी वील फोकस अवर सेल्स ऑन एक्सपोजींग द रुलींग पार्टी. फोकस आसपाक जाय ओपोजिशन पार्टीचो मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात वचपाक. ते येता फातोर्डा आनी ते बद्दल कोण तीग जाण मेंबर घेवन ते तीग जाण मेंबर घेवन बदल घडोवन हाडटले. हांगा आयले म्हणून आमकां भंय ना. आय वेलकम एवरी पॉलिटिकल पार्टी हॅज गॉट अ रायट. इज नॉट एन एंटिटी वर्थ कमेंटिंग. आय विल कमेंट इफ देर इज somebody of stature saying it. He doesn't. Who is he? He's just a member. One member who has recently joined. The recently joined members have got some enthusiasm. That enthusiasm can remain for how long? Depends on shelf life of the politician. He लोकांक clarity जाय. बाबा कोणाक युती नाका हें लोकांक कळपाक जाय. पूण हें जर जायना जाल्यार मागीर सगळ्या कडेन म्हाकाय डिमांड आहा आमच्या पार्टींतल्या भितर की सगळे मतदारसंघांनी आमी बी ऑर्गनायज करचें. आज मेरेन हांव पासियन्स धरून आशिल्लो. एक दीस मे बी हांवें म्हजें पासियन्स वतलें मागीर म्हज्यान लोकांक ना म्हणून जावचें ना. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आणि भीमा पाटील. अफगाणिस्तानात इराणाचे व्यवस्थेप्रमाण सरकार घडोवंक हालचाली. तालिबानाचो सुप्रीम फुडारी बरादर सरकाराचो मुखेली आसतलो म्हणून वार्ता. सकयल प्रधानमंत्री अध्यक्ष ही व्यवस्था. फाल्यां मेरेन सरकाराची घोशणा जावये. सरकार नाशिल्ल्यान आंतरराष्ट्रीय मजत बंद. अफगाणी लोकांचे अन्न उदक अर्थपुरवण वखद पाण्याक हाल. काबूल विमानतळ शुक्रारा कसो तरी देशी येरादारीक सुरू जालो. पंजशिराचें तालिबान विरोधी झूज चालूच. भारताचो वेट अँड वॉच. गोवा फॉरवर्ड आनी बीजेपीचो नेट आशिल्ल्या फातोड्ड्या काँग्रेसीचे वयर सरूंक यत्न. राती थंयच्या तिगांची काँग्रेसींत एंट्री. कार्यावळीक काँग्रेसीच्या मोठ्या फुडाऱ्यांनी कूस मारली. गिरीश काँग्रेसी खातीर पेंगट बांदून फुडें सरिल्लो मिकी. मडगांवचो आमदार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कोणूच ना. दक्षिण गोंय काँग्रेस मुखेल्याचे हजेरेंत तिगांचे रातया इंडक्शन. आयज खंय 3 जाण आयले, फाल्यां 300 येवंक शकता. No, it is just a momentum. You have to take the first step towards something. So today it's 3, tomorrow it will be 30, 300 sometime. कालूय 3 जाण जॉइन जाल्ले. वेंचणूक लागीं पावल्या तेन्ना प्रत्येक कार्यकर्ता खंय म्हत्वाचो. आम मागतात की इलेक्शन बोगलेक पावला. सो आमकां आमची पार्टी स्ट्रॉंग करूंक जाय म्हूण आमी कोणाकूय भितर घेवपाक ग्रासरूट लेवलाचे वखदांक भितर घेवपाक आमी मुखार सरतात. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. जनहित याचिकेची सुनावणी जाय मेरेन केळशे मिनी इंडिया प्रकल्पाक हायकोर्टाची स्टे. हो प्रकल्प खाजन जमनीत येता. ताका लागून पर्यावरणाक मार बसतलो म्हणून दावो करून NGO गोवा फाउंडेशनान कोर्टांत याचिका घाल्या. 17 जूनाक GCZMAन काम बंद करूंक ऑर्द काडिल्ली. तरी काम चालूच म्हणून गोवा फाउंडेशनान हायकोर्टाच्या कानार घालें. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझ्या असले तरणाट्यान माझ्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धपको बसता. बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना
बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें, आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपल्यालो ओन बिझनस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. सिद्धी नायकाच्या दुबावीत मरणाच्या प्रकरणाक अजून पूर्णविराम ना. ताचें अपहरण करून खून केला म्हूण ताचो बापूय ठाम. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत खंय सिद्धीच्या आंगाचेर घावे दिसल्यात. पोलिसांनी आमचे कडच्यान सगळें लिपोवन दवरलें म्हूण बापायचो आरोप. सिद्धीक निमाणें पळयिल्ल्याचेरूय ताका दुबाव. पोलिसांनी ताका ताब्यांत घेवन सत्य खंय वोदोवन घेवचें. आतां तेजे बॉडी एक घाये आसले तेणी आमकां जे बॉडी दिता आसतना जावन त्या पुलिसांनी जावन तेंच्यांनी CSआंनी तेणी सांगलां कांयच ना म्हूण सांगलां स्ट्रेट कांयच ना म्हूण. हांव कितें म्हणटा आमकां ती कांय आयडिया ना न्हू ते हे मागपाची. तेंच्यांनी तर दिल्ली जाल्यार हांव 4 दिसांनी ती कंप्लेन करतलो. तेंच्यांनी 20 दिसांनी दिला. आतां हांवें जेन्ना साहेबाक फोन केलो आमकां ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी जाय म्हणून तेंच्यांनी ती आमकां 20-22 दिसांनी हाडून दिल्या. नाजाल्यार आमकां इतके दीस तेंच्यांनी दिवंक ना. इतके दीस तेंच्यांनी लिपोवन दवरल्या कित्याक ताका घाये जाल्ले म्हणून आमकां कांय खबर ना. आमकां जेन्ना ती पोस्टमॉर्टमाची हे कॉपी पळयल्या पळय तेन्ना आमकां कळ्ळें की ताका घाये पडल्या म्हणून ती मर्डर जाल्या म्हाज्या हेका हेचेर हातीचेर आनी पांयांचेर रगात केल्ले आहले म्हणून हे जालें कोणाकडून एडवायस घेतलो आनी ते डॉक्टर हे करून मागीर ताका ते कंप्लेन केल्या की मर्डर ते एप्रिलान हे जालें पूण आतां कितले एप्रील, मे, जून, जुलय, ऑगस्ट 5 म्हयने इतके दीस काय हे ना न्हू. आतां बरें आहा सगळें ओके जाल्लेच म्हणून कामाक धाडला. तितून नाजाल्यार आमी कामाक ताका धाडचे ना. येवंक जागो दवरा कित्याक मेळना. आनी दुसरी गोश्ट कितें आहा म्हापसा RTO जो आहा म्हापसा बस स्टँडाचेर तेचे CC कॅमेरा कित्याक ना. हांव तेच्या RTOचेरूच ब्लेम करूंक सोदता. तेजे कित्याक लक्ष तेणी दिवंक ना. सिद्धीचे कसलेच अफेर्स नाशिल्ले म्हूण सिद्धीची भयण सांगता. ते आमगेर फक्त 17 दीस रावले. ते 2 दीस पयलीं येयल्ले आनी तेच्या उपरांत तेची भयण सिमरन येयली आनी 17 दीस रावला. तेची आमगेर तेंची झगडी बीन कांय जावंक ना. ती बऱ्या भशेन गेले. तिची डॅडी व्हरोंक येयल्लो. दोगांय जाणां गेले. फोनार बीन आमगेर आसतना अशें चेड्या वांगडा बी उलयन नासले ते. म्हाका कांय खबर ना. कितें डिस्टर्ब आसली ती. डिस्टर्ब बीन खंय काय ना बरें आसलें. पयलीं तरी कोरोना खातीर मातशें हें आसलें. आतां तें बरें आसलें. आतां ताका कांय प्रॉब्लम नासलो आनी ती उलय बीन नासलें. पयलीं कोरोनाचें उलय. आतां कोरोनाचें बी कांय उलय नासलें. आतां ओके आसलें. ताचो बॉयफ्रेंड बीन नासलो. म्हाका खबर आहा तो मेरेन बॉयफ्रेंड बीन नासलो. आमगेर रावले पण तशें कोणा कडेन चेड्या वांगडा बी उलयना म्हाका खबर ना. सिद्धीक निमाणें पळयल्ल्या कंडक्टराचेर बापायक दुबाव. म्हणालो आपूण ताका इस्कॉलानसून वळखता म्हणून आपूण मड्यार रावता म्हणून. ते 11 सुमार 11:30 सुमार बस स्टँडाचेर उबे आसले. मास्क काडले तेन्ना आपूण ताका वळखलें म्हणून लागलो. आनी तितल्यान म्हणून हांवें म्हणलें तूं ताका खंय वळखता रे तर अशें सांगलें. मागीर म्हणूंक लागलो 10 मिनटांनी आपली बस सुटली म्हणून लागलो. मागीर सकाळीं आपूण म्हणूंक लागलो ताका मिसींग जाला तें पळयलां आनी तेन्ना आपूण त्या खातीर म्हणून तुमकां फोन केलो म्हणून ते विचारपाक. आदल्या दिसा ताका आपूण पळयल्लें म्हणून म्हणलें तितल्यान म्हणून आपली ती बस सुटली म्हणून लागलो. पूण उबें आहा तें आपूण शुवर ताका पळयलां म्हणून. आतां खरें खोटें तें देव जाणा. म्हाका अशें दिसान येता की ताका 2 दीस पुलिसांनी हाडून ताका भितर दवरचो आनी सारकेंच ताका विचारचें. कित्याक तो खरो मनीस सांगता तो एकूच आहा ह्यो प्रूफ आनी कोणूच प्रूफ ना. हाडला ताका आमी बेश्टो सोडला. ताका भितर दवरचो मारचो आनी तेजें सारकें विचारचें. ताका सोडपाचो ना. तुमकां समज ताका दिसता की ना मिस कॅरेज करपा ताका कळपाना आयलें की आपूण फोंडा पडटलें म्हणून खंय ना खंय आपल्याक पुलीस सस्पेक्ट करतले म्हणटा अशें तो मुद्दम कित्याक करता आशिल्लो.
त्याच खातीर म्हाका तो जाव खरें का खोटें दोन वाजयली काय ना कळटलें बाबा खरेंच म्हणून परत रिटर्न चेडू येयला म्हणून म्हाका कळटलें. बट तेजो हितून तेजो कितें फायदो तशें आनी समज तो खरें उडयलो बेश्ट तेजे मारप तेजे अशें आसा न्ही. खरें तें कळूंक जाय. म्हणजे तेजे आनी हे केसीन तेजे कितें कनेक्शन अशें म्हणटा असो प्रश्न काय ना कित्याक तेजे सीसी कॅमेरा ना न्हू. ना बट तो गरजे शिवाय आपूण बेश्टो फोंडान पडूंक वयचो ना न्हू. कितें तरी कनेक्शन आसा तेजे आनी तो तुमकां हेल्प करपाक ट्राय करता न्ही अशें जाता न्ही तें. सिद्धीक खंय किडनॅप करूनच मारला. आनी बशीर ते चडले आनी ते गेले जाल्यार चलून तरी इतलें तरी म्हाका अशें दिसता ते चेडवा कोणी ते दमपाक 11:30 12 किडनॅप केला ताका उलोवंकूच ताका दिवंक ना. आख्खी रातूच तेणी दवरला आपल्या कडेन आनी ती बॉडी हाडून उडयली. ते तुमकां घावे म्हणटा तेच्या पयलीं म्हणटा तेन्ना बरें हाडले तेन्ना कितें हातीर बी घावे हाडले ना क्लीन तेजे खूब बरें तें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. कोविडाच्या परिस्थितीत गांवगिऱ्या वाठारांतल्या धंदेकारांक चवथीच्या निमतान मातशी थाकाय. तळावलेच्या महालक्ष्मी युवक संघान तळावले 5 ते 8 सप्टेंबर 4 दीस चवथीचो बाजार दवरला. बाजारां वरवीं लोकांची कांय प्रमाणात 4 पयशे जोड जातली. खेरीज तळावले आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांक खंय बाजाराक फोंड्यां वचपाची गरज ना. बाजार जसो फोंड्या बाजार भरता, बाणस्तारी बाजार भरता, तसो बाजार आमच्या तळावली जावचो. कारण तळावली एक सादारणशें आमगेली सेंटर कशें आसा. काही आमचे सदस्य म्हणून लागले आमी श्रावणान सुरवात करुया. ताका लागून जे 3 जे आमकां श्रावण मेळ्ळे जे आयतार मेळ्ळे त्या आयतारान आमी बाजार भरलो आमच्या हॉलान. आमी सर्वे केले त्या प्रमाणे सादारणसो एक 2.5 ते 3 लाखांचो वेव्हार हे 3 आयतारांक जालो. सो आतां आमचो मेन जो बाजार आसा तो चवथीचो तो 5 तारीख 5, 6, 7, 8 अशे 4 दीस भरतलो. कोरोनाच्या काळान जे बारीक बारीक व्यापारी आसा तांकां वेपार सारको करूंक मेळूना, सामके धंदो तांचो लॉसान गेला. तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचो हो आमचो निवळ उद्देश आसा. उद्घाटन 12 आसा 5 तारखेक. हरशी टायमींग आमगेलो 10 ते सांजचे 7. माटोळेचें सामान हांगा सजीव आसतलें पण लाकडी माटोळेचें सामान हांगा सहसा ना. सो तेंय हांगा अवेलेबल आसतलें. तेणी सगळ्यांनी हेजो फायदो घेवचो. दुसरी गोश्ट हे हॉल आमी सुशोभीकरण ह्या हॉलाचें केल्लें आसा इतल्याच लागून की गांवच्या लोकांक हेजो फायदो मेळचो. आनी हाजे रेंट सुद्दां आमी एकदम थोडे दवरला. AC बसयल्ले आसा तुमी पळयल्ले आसा. महालक्ष्मी युवक संघ गेली अनेक वर्सां अखिल भारतीय मराठी एकांकिका स्पर्धा करता. सुरवात तळावलेनूच जाल्ली पण हॉल आमचे तशें नाशिल्ले कारणान आमी काही काळ ते फोंड्या राजीव कला मंदिरान आमी करपाचो प्रयत्न केलो. आमी अंदू ही स्पर्धा ह्याच हॉलान घेवपाचें थारायलां. डिसेंबराच्या क्रिसमसाच्या 24 ते 30 पर्यंत तयारी आमची सगळी जाल्ली आसा. हणजूण बेवारस जगपी एकले रशियनाक रशियांत रवाना करूंक एकलो अनवळखी फुडें सरला. एके बिल्डिंगेच्या आडसाक रशियन मिखायल दीस काडटालो. ताका थळाव्या एकल्यान नांव ना सांगपाचे अटीर प्रायवेट सुवातेर शिफ्ट केलो. रशियन एम्बेसीक कळून ताका रवाना करपाचें उतर ताणें दिलां म्हूण मिखायलाक व्हरूंक आयिल्लो दुसरो थळावो सांगता. झाडां झुडपां वाडिल्ले हे सुवातेर हे बिल्डिंगेच्या आडसाक कितलो तेंपूच जालो हो रशियाचो मिखायल कशे तरी दीस काडटालो. मेळ्ळे जाल्यार खाल्ले ना जाल्यार उपास. निमाणे एका थळाव्यान ताका आपलें नांव न सांगपाच्या अटीर रशियाक धाडपाची वेवस्था करपाचें उतर दिलां. सद्याक ताणें आपल्या खर्चान खंय मिखायलाक एका प्रायवेट सुवातेर शिफ्ट केला. Going to your country? Yes, I'm happy. Okay. Yeah. Why you was here in India so long? Tak my mom stay in India big time. Okay. आणि आता तेका आमी एक्चुअली तुमी हांगा पळोवंक शकता फाटल्यान जंगल कशें हांगासर हांगा न्हिदतालो पळय तो. ओके तेका आयज आमी शिफ्ट करता विथ द हेल्प ऑफ एकटो एंजल्स म्हणूंक शकता तुमी. तेजें नांव ते सांगलां आनी सांगनाका. आनी आयज ताका कलंगूट शिफ्ट करता प्रॉपर हेचेर रावपा हायजिनीक हेचे. नाजाल्यार हांगासर पळय हालत तेजी ते जंगलान ताका रावचें पडटलें. ओके आनी आयज ताका शिफ्ट करता आनी तो हॅप्पी आहा. यू आर हॅप्पी न्हू?
Yes, moving from here. Finish. Yeah, good news. Feeling Yes, positive. I'm too much hurt. Too much happy. Today you smiling also. Yeah, I started Okay. now normal. ओके म्हजें नांव रमेश, हांव अंजुनचो आनी हांव सोशल वर्क करता बारीक बारीक, सगळ्यांक खबर आसतलें. हांव जेवपाक पावलो ट्रॅव्हल आहा फोटा कडेन पळय, हांव जेवपाक वयतालो थंयसर. तर हांवें थंयसर तावकुळे बीन आसा हें आहा कितें म्हणटा तेरे तावकुळे बीन जंगल कशें आहा थंयसर. कोणशान एक साकान एक कोण न्हिदलेलो म्हणजे डेड बॉडी, हांव सांगलो डेड बॉडी आतां. हांवें उलो घातलो तो उठान उरलो, हांव पुलिशेक आपोवपाक तितक्यान तो उठलो थंयसर. पळयता जाल्यार तो एक रशियन तो नागरीक तो रशियन थंय. मागीर तो पयलीं हांव उलयलो तेजे कडेन पळयता जाल्यार मागीर तो सांगपाक लागलो आवय वांगडा येयल्लो खंय हांगासर तो 1 वर्स नियरली 1 year जालें तो हांगासर आसा. आनी बाकीचें हांव नको तो कितें घेतालो कितें ना तो तेजे कडेन कांयच नासलें. एक पावाचेर कितें आसलो त्या दिसा उबो खाल्लेलो कोण पाव दिल्लो एक कोणी. तर हांवें हो एक व्हिडियो घातलो आनी व्हायरल जालो तो. आनी कोण जूड डिसूजा म्हणून सालिगांवचो गल्फासून तेणी तेज्या फ्रेंडांक सांगलें. ओके, तेज्या फ्रेंडाचें नांव तेणें सांगनाका म्हणलें. गोंयकार तो बिझनसमॅन, तो फुडें सरला. तेणें एम्बसीक कॉन्टॅक्ट केलो. तशें करून ताका तो हेल्प केलो. आमी काल म्हाका दिसता आतां 5 दीस जाले ताका. फर्स्ट डे तेजें हांवें पळयल्लें सगळें जेवण खाण कपडे बीन ताका दिल्ले. तेणी ताका आतां हेल्प केलो, एम्बसी कडेन कॉन्टॅक्ट केला. काल आमी ताका शिफ्ट केला एका जाग्यार. प्रुडंटा खातीर हणजूणच्यान श्याम सुंदर फट्टे. वेलिंग प्रियोळ कुंकळे पंचायत वाठारांत 1,30,00,000 रुपया खर्च करून रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग, रस्तो रुंदीकरण, रस्त्या कुशीक राखणे वण्टी आनी बारीक सारीक पेवर्स बसोवपाच्या कामाक सुरवात जाली. ह्या कामा बरोबरच उदकाचो प्रस्न सोडोवपाचो यत्न चल्ला म्हूण थंयचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयला. आज विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे आणि झरीवाडा ह्या भागांत त्याचबरोबर गडार जे आसा गाळ प्रियोळ हांगा वट्ट 1,30,00,000 रुपये खर्च करून रस्त्याची डागडुजी, हॉट मिक्सिंग, रिटेनिंग वॉल्स आणि बारीक सारीक पेवर्स अशे कामाचे आमी शुभारंभ करता आसा. मुख्य रोड जो आसा तो मुख्य रोड तो साईबाबा मंदिरा कडेन सुद्दां रस्तो सोंपता. थंय पेविंग आसतलें, रिटेनिंग वॉल्स आसतल्यो, प्रॉपर ड्रेनेज आसतली. त्याच प्रमाणे आता हो रस्तो जाल्या नंतर परत लेफ्ट सायडीन गडार म्हणटा थंय एक 20 पॉयंट प्रोग्रामची घरां आसात. थंय हे रस्ते थंय जी कामां जी आसात ते रस्ते आमी ऑलरेडी केल्लो आसात. ताका आमकां फुटपाथ्स म्हणू नाकात किंवा रिटेनिंग वॉल्स म्हणू नाकात. हेवूय ते कामाचे, कारण घरां इतली डेंजर परिस्थितीन आसात. ह्या भागांत जर आमी नजर जर मारली, हालींच म्हाका दिसता 2 जी घरां जी आसात एंटायर तांच्या फाटल्यानची धड जी आसा ती कोसळिल्ली आशिल्ली. आमी स्वताचे थोडेचे आणि बाकी सगळ्यांचे बरे मागपीन आमी हे सगळे रिटेनिंग वॉल आमी बांदूय दिल्ले आसात. आणि फाटल्या वर्सा आमचे सुनील म्हणटा तेगेली रिटेनिंग वॉल कोसळिल्ली. हें काम आमी सातत्यान करीत आसात. असो तरेचो प्रॉब्लम परत जावपाक जायना त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें काम आमी आज हांगा हाडटात. कळंगुटे कायदो सुवेवस्था साप्प गेल्या. कळंगुटकार भायर सरूंक भितात. ड्रग्स, खून, शिंदळकी, रेप सर्रास चालू म्हूण कळंगूट काँग्रेसीचो आरोप. PI खंय हप्त्याचे पयशे वयर मेरेन पावोवंकूच आसा. सगळ्या PIच्यो बदल्यो जाल्यो, रापोस खंय कळंगुटेच. पुलिसां कडेन कायदो सुवेवस्था सांबाळना जाल्यार खंय लोकांक सांगची. मिस्टर नॉलास्कर रापोस, तूं म्हाज्या व्हडल्या मनशांक म्हाजें तोंड बंद करपाक म्हाजेर FIR फायल करता इमिजिएटली, रायट, फॉर नो रिजन. म्हाजे तरी 2 FIR फायल केलेले, हेंचेर कित्याक तूं एक्शन घेयनाय? सिद्धी नायकाचेर एक्शन कित्याक घेयनाय? ही तुजें तोंड कित्याक बंद उरलां? पूण तुमी कुंगटकारांक आमची कुंगट, कांदोली, आरपोरा, पार्रा, नितो दवरात. हे व्हडले ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन सगळे तो आमचे सच अ पिसफूल विलेज. आमकां कोणाचेच भिरांत नासली. आयज सांगता ते हिसपान आमकां भायर सरपाक आतां भिरांत. कित्याक पुलिशेक इंस्ट्रक्शन आसा तेचे MLAचे और तेंचे DYSP और SP और IGP ताका 8 लेटर बरयलेली आहा DIG एगेन्स्ट रापोजो. पूण आयज पासून एक्शन जायना. सगळे पुलीस स्टेशनाचे पुलीस ऑफिसर ट्रान्सफर जाले पूण होच जायना. हे ड्रग्साचे पयशे, प्रोस्टिट्यूशनाचे पयशे हे खंय वतले रे? This crime that is going on in the Kalangut constituency is at the behest of this Rapose आणि आमचो लोकल MLA हा पळय तो.
कितली कंप्लेन जाय तुका जाय हे भायले लोक येवन गुंड येवन आमचे कालांगूटकारांक कांदोळकारांक जिते मारलेले मागीर यू आर गोइंग टू गेट इनटू एक्शन आयज सिद्धीचो बापूय कंप्लेन दिता की आपणाचे दुयेक जिते मारला म्हणून आनी पुलीस इमिजिएट रिएक्शन इज दॅट नो फाऊल प्ले शोलेम ते फॉरेनराक रशियनांक मेळ्ळे इमिजिएटली नो फाऊल प्ले आयज सांगता तेजे बॉयफ्रेंडान मारला हायर अपसांक इतलो हफ्तो मेळता हे कडल्यान की व्हडली कंप्लेनां दिल्या तुमी एक्शन घेवपाचें ना हे भायले पळय कोण येता टुरिस्ट येता टुरिस्ट कोण येता ताका चॅक करप बॅगां घेवन भोंवता गान्स घेवन भोंवता ताका चॅक करप ना तुमी वेटरांक धरता हांगा कोणाकूय बेश्टो रस्त्यार कोण मास्क घालिनासतना वयता तेंचे कडले 500 रुपया घेता 1000 रुपया घेता कोण वेटर आहा तेंचे कडले 5000 घेता आनी क्रिमिनल्स पळय आहा ते रोमींग फ्रिली आनी लोकांनी धरल्या म्हणून मेवल्या दुसरो अजूनय मेवना 2 जाण आसले एकलो मेवला दुसरो मेवंक ना ऑल दीस देर आर अबाउट 32 illegal dance bars operating in the whole of Kalangut constituency. Let the DIG and SP and everybody tell us that they cannot do it. We know for sure that Rapos does not want to do it. Sangamar, then you use people's power, no? As a concerned citizen, there are thousands of concerned citizens in Kalangut and Kandolim. We will show you how to keep law and order. आम्ही याच्या आधी केलेले आहात. धारगळे गेमिंग झोनाक विरोध आसतनाय लोकांच्यो सुचोवण्यो हरकतींचेर आड नजर करून IPBन मान्यताय दिलीच म्हूण आपान इश्यू केला. गेमिंग झोनाची सुवात वादग्रस्त ते शिवाय तिळारीच्या उदकाचो वापर करूंक थंय कमांड एरिया घोशीत केल्ली. मात सरकार मांद्रे गेमिंग विलेज धारगळे गेमिंग झोन लोकांच्या माथ्यार मारूंक सोदता. मांद्रे पेडण्याच्या आमदारांच्या नांवान फोग. तो जो गेमिंग झोन जावपाचो आसा त्या गेमिंग झोना खातीर जी जमीन घेतला त्या जमनीच्या सायडींतल्यान त्या जमनींतल्यान एक कमांड एरिया म्हणून आसा जर तिळारी प्रकल्पा अंतर्गत जे उदक येतले जे तिळारी प्रकल्पाचे उदक आसतले ते उदकाचो वापर करून ती एक कमांड एरिया आसता ती घोशीत केली कमांड एरिया. सो ती कमांड एरियाचो विचार न करता एकंदर ह्या प्रकारात गेमिंग झोनाक ही मान्यता कशा पद्दतीन दिली हो एक अजापीत करपाचो प्रश्न आसा. आणि हे सगळे करता असताना स्थानिक पंचायत किंवा स्थानिक नागरिकांनी जो कितें विरोध केलो जावं तांचे कितें मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो मागण्यो पुराय त्या मागणेचेर कसलोच विचार विनिमय न करता ह्या प्रकल्पाक मंजुरी दिली. आता खुबशे लोकांक अशें दिसतले जावं अशें दिसभर दिसून येता की प्रत्येक प्रकल्पाक हो विरोध जाता. आम आदमी पक्षाच्या वतीन आमी ह्या गजालीचेर पुराय अभ्यास केला. ह्या जोनी प्रकल्पाक धरून जे आता वेगवेगळे उपक्रम थंय सुरू जावपाचे आसात ती जातले ताजी सगळ्यांची एक सेंटर म्हणजे ते मोपा एअरपोर्ट. मोपा एअरपोर्टाक धरून हे सगळे विविध योजना थंय राबयले गेले वतात आणि ह्या सगळ्या बाबतीत स्थानिकांक किंवा स्थानिकांचो विचार न करता हे सगळे प्रोजेक्ट थंय लादले गेले वता असो आमचो आरोप आसा. ह्यो ज्यो जमनी आसात किंवा हांगा जे गांव आसात ते गोंय सरकारान त्या गांवांतल्या लोकांक स्थानिक आमदार बाबू आजगांवकर मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार आणि पर्यटन महामंडळाचे संचालक डायरेक्टर श्री दयानंद सोपटे हांच्यानी सगळ्यांनी लोकांक विश्वासात घेऊन हे जर प्रकल्प राबयले जाल्यार आयज ह्या प्रकल्पा संदर्भात अनेक प्रश्न उभे रावपाचे नाशिल्ले. हुकुमशाही केन्ना पळोवंक नासलेली आयकूंक नासलेली. ही हुकुमशाही पयली पाकले असलेले तेन्ना जाताली आमच्या गोंयाची राजवट करताले पुर्तुगाल तेन्ना जाताली. पण ही हुकुमशाही आता बीजेपी सरकार करूंक लागल्या लोकांकडे गरीब जनतेक फसवून घेतात. हे जावचे न्हू आणि हे करूचे न्हू. फोंडे दीपनगर ते कुट्टी आनी फोंडेच्या हेर वाठारांक जोडपी रस्तो सापूत गेला. रस्त्यार फोंडकोलां काय फोंडकोलांनी रस्तो तेंच कळप कुस्तार. येतल्या वतल्याचो जीव मुठीत. PWD मंत्री म्हणटा सगळे कडेन सिवेजीची कामां चल्ल्यांत. पावसाचो नेटय देवना. चवथ जावन पावस थांबलो काय सगळें खंय जाग्यार पडटलें. ज्या पद्दतीन PWD मिनिस्टर सांगतालो की पावसा पयलीं रस्ते जातले म्हणून सगळे पण आमी फोंड्या एरियेन जर पळयलें जाल्यार हांगासर आतां दीपनगर म्हणटा थंय हो रस्तो जो आहा तो हांगा जो कुट्टी कनेक्ट जाता आनी तसोच हांगासर हो स्ट्रेट वचून गोवा डेरी तशेंच त्या सायडीच्यान आमगेले नागा मस्जीद जावं हवेली कुट्टी हांगसर हो कनेक्ट जाता आनी हांगसर खुबश्यो लोक इंटरनल रोड आसल्या कारणान खुबश्यो गाडयो यो वच करता. पण
पळयल्यार परिस्थिती दिसता की रस्तोच दिसना हांगासर, सगळे व्हडली व्हडली घुणकुलां दिसता आनी लोक कशे तरी डॉजिंग करून हांगसरल्यान गाडयो काडटा. सो म्हाका दिसता हेज्या वयल्यान कितें तरी एक मोठो अपघातूय जावपाक शकता. आनी इवन रातच्या टायमार हांगासर लायटूय ना, एक दिसाचे तरी हे खड्डे आसा कशें दिसता. पण पावस पडल्या कारणान उदकूय भरलां आनी रातचे तर म्हाका दिसता हांगा व्हडलें डेंजरस कितें तरी जावपाक शकता, कारण हे लायट काळखान कांय दिसपाचेंय ना. सो म्हाका दिसता कितें तरी तात्पुरती PWDन सोय करून हे खड्डे पुरोवन कितें तरी लोकां खातीर मेजर कितें तरी बाबा कांय जायनासतना लोकांची पयली ही सोय करून दिवची. शहरी भागात कितें आसा, सिवरेजाचें काम नेटवर्क जें आसा, सिवरेज पायपलायन नेटवर्क तेजे कामा खातीर पेंडींग उरलेलें. ह्या फावटी आतां गणेश चतुर्थी जालें म्हटल्यार म्हाका दिसता सिवरेजी काम बंद ना. पावसाक सिवरेजीचें जें पायपलायन घालपाचें काम आसा नेटवर्क तें चालू आसा. सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट जो कपलेश्वरी आसा तो सुद्दां कंप्लीट जावपाच्या स्टेजीर जवळ जवळ म्हाज्या दिसपान 95% तेजें काम जालां. थोडे कडेन रॉक जमीन लागलेली आनी रॉक जमीन लागपाक कारण म्हणजे रॉक जमीन लागतरी जी तेंचे कडेन पयलींची रॉक ड्रिल आसली पळय ती ते काम करना जालें. आतां तेणी नवी मशिनां परचेज केल्या आनी तेणी कामूय स्टार्ट केलां. जालें जाल्यार डेफिनेटली तुमचे जे फोंडेचेच न्ही, फोंड्या, मडगांव, वास्को, पणजी ही जी शहरां, म्हापसा हे सगळ्या शहराची रोड आसा बिफोर नोव्हेंबराक सगळ्यांक ऑटोमिक्स घालपाक सामकें. सर टेम्पररी कितें सोल्युशन करतले गणेश चतुर्थी पयलीं? मॉन्सून सद्या सारको हेवी पडटा आनी आतां थोड्याच दिसांनी हो पावस सोंपतलो. थोड्याच दिसांनी पावस सोंपले त्या बरोबर म्हणजे ताप पडटरी आमगेले टोटल रोड जे आसा MDR, नॅशनल हायवे, स्टेट हायवे सगळ्याक पॅच वर्क फास्ट चालू जातले. आनी ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाक जेंकां आमी वर्क ऑर्डर दिल्या हे दिसांनी, फाटल्या 2020 दिल्या, 21 दिल्या, तांकां सगळ्यांक आमी डायरेक्शन दिलां हेजे पॅच वर्क तुमी करपाचें. स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. महाराष्ट्रांतल्यान येवपी बेकायदेशीर रेंव पेडणेच्या ट्रकवाल्यांनी आडायली. RTOक आपोवन एक्शन घेवंक लायली. ब्रेस्तारा मायन्स खात्याची टीम, पेडणेचो मामलेदार आनी पुलिसांनी पेडणे पोरस कडेन बेकायदेशीर रेंव काडटना पेडणेच्या रेंवकारांक धरिल्ले. भायल्यान बेकायदेशीर रेंव येता तांकां कोण विचारिना. कायदो सदळ करात, कायदेशीर रेंव काडटा म्हणून रेंवकारांचो आर्गुमेंट. कालच एक आमच्या सगळ्यांची रेंवेचेर एक रेड मारली. तितून मायनिंग डिपार्टमेंट, मामलेदार येयलो, फोटो मारले. थोड्यांची बारीक थोडी आहली रेंव ती तेंच्यांनी उडून उडयली. तेंच्यांनी कारवाय केली. इनलिगल रेंव म्हणटा तूं अशी बंद जावपाची म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगलें. पूण आमी कितें म्हणटा, आमची इनलिगल रेंव आमकां स्थानिकाक तुमी बंद करतात, पूण जेन्ना भायलो लोक येवन इनलिगल रेंव करतात तेचेर मातशी कितें तरी गव्हर्मेंटान तेची कारवाय करपाची. गाडयो येतात, आमी जेन्ना गाडयो आडयता तेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा तुमी कायदो हातीन घेवं नाका. पूण आमी कायदो हातीन घेयना, पूण आमी एक सुचोवणी करता कितें गाडयो येता त्यो तुमी तरी ताका कितें तरी इन्स्ट्रक्शन घाला जेणे करून फायदो गोंयकारांक जावचो. भायलो जेन्ना येता आनी आमचे रेंव बंद, तेंचे रेंव धंदो चालू म्हणटकूच आतां चवथीचो सिजन येयला, कितें तरी दोन पयशे कोणें आमी गोवाच्या नागरिकांनी जोडपाचे ही विनंती. आनी तो मातसो एक कायदो आसा तो मातसो गेट क्रॉस करून येतात. जो कायदो आसा पळय तो पयले भाशेन तरी पारंपारीक आमकां रेंव काडपाक लायसनां दिवपाची, तो लायसनाचो कायदो मातसो चेंज करून आमकां दिवपाचो. लायसनां काडपाक आमी भरपाक लायसनां पेमेंट करपाक आमी रेडी आसा. RTO काय आपयल्लो आसा, RTO कडेन गाडयो दिल्ली आसा ह्यो पळय. RTO गाडयो वयता आनी त्या गाडयांक एक तर नंबर प्लेटूय ना सायडीन, ना डॉक्युमेंट ना, गोवा तांकां परमीट ना ते. आनी ते गोवा बॉर्डर क्रॉस करून हांगा गोंयांत येतात आनी इलिगल रेंव सप्लाय करतात. जेन्ना हांगा आमचे लोकल कोण ते रेंव काडटा तांकां आयज बंदी आहा, तांकां रेंव काड नाका म्हणून सांगता. जावं तेंची रेंव बंद दवरल्या. पूण ही महाराष्ट्राची रेंव आयज इलिगल रेंव आमचे गाडयो आमी खंय चलोवपाचे. हेचो व्हडलो आमचो पोटाचो संबंद. प्रत्येक आयज गाडयेकाराक ट्रकवाल्याचो जो मार्केटान आयज धंदो बिजनस करता रेल्वेचो जावं घडयेचो, हे अशें इलिगल रेंव हाडटात, कमी रेटाक हाडटात, कमी घालतात. आमकां गिरायक ना, मार्केटान आयज मार्केट ना, आमकां एक ट्रीप मेळना. ट्रीप मेळ्ळी जाल्यार हे लोक येतात कमी रेटाक घालतात. जर हे अशेंच चालू उरले जाल्यार आमी हांगा पेडणेकार आनी खंयचे गोंयकार जे आयज रेंवेचो जावं घडयेचो धंदो करतात तेंच्यांनी कसो धंदो करप, तेंच्यांनी आपले पोट कशें भरप. रांगोळी कलाकार गोंयांत जायते आसात. तांची रांगोळी, तांचें नांव रांगोळी आस मेरेन उरता.
अशें जावचें न्ही म्हूण रांगोळीकार आकाश नायकाचो नवो आविश्कार. आतां रांगोळी कायमची सांबाळून दवरूं येता. आदीं 2-3 कडेन मोठ्या आकाराच्यो रांगोळ्यो घाल्ल्या आकाशान वास्कोकारांक दामबाबाच्या रांगोळींतल्यान दर्शन घडयलें. अशा प्रकारची ही खंय सगळ्यांत मोठी रांगोळी. एक खूब मोठी चॅलेंज आशिल्ली येदी व्हडली रांगोळी घालतलो म्हणल्यार, आनी हेजे पयलीं हांवें अशी केन्ना रांगोळी घालूंक नाशिल्ली. सो एक मनान दिसतालें की जातली काय ना 2-3 दिसा भितर. सो देवाची एक कृपा म्हणटा तशी दामबाब देवाची, आनी देवाचोच आशिर्वाद आसपा जाय कसलें काम करता तेन्ना. आनी देवाचे कृपेन आयज रांगोळी कंप्लीट जाल्ली आसा. आनी ही रांगोळी घालपाक म्हाका हेल्प केला सौरक्ष नायक आनी रोहित नायक. तिवूय नाशिल्लीं जाल्यार हांव रांगोळी घालपाक म्हाका खूब डिफिकल्ट आशिल्लें. आनी रांगोळीच्या बाबतींत सांगतलो म्हणल्यार सगळे लोक म्हणटा की रांगोळीन खंय तरी फ्युचर ना म्हणून. सो अशें न्हू की आयज म्हाजें नांव आकाश नायक म्हणून आसा तें गोंयभर आनी भायरूय म्हाका सगळे वळखतात तें म्हणल्यार रांगोळीक लागूनच. आनी हांवें आतां न्यू मिडियमूय कळना की रांगोळीक लायफ नासताली. आनी सदांच दिसतालें की 8-8 वरां 2-2 दीस रांगोळी घालून खंय तरी वाट लागता, जीव बसताले, वाट लागताले. आनी तशें कळनाशिल्लें कोणें घातली ती. सो मागीर तेजेर म्हाका सदांच दिसतालें आनी मनान एक दीस दिसतालें इतले वेळ घालून खंय तरी एक रांगोळी उडची म्हणून, आपलें एक काम उरचें म्हणून रांगोळीचें. सो हांवें तेजेर स्टडी करून आतां परमनंट रांगोळी हांवें हें केल्ली आसा. कोवळे शांताराज देवीची हांवें केल्ली आसा. गोविंद गावडे सराची बीन हांवें तेका एक पोर्ट्रेट करून दिलो आसा. आनी आफ्टर मातशें कोवीड मातशें कमी जालें म्हणटकीर हांव म्हागेलें एक्झिबिशनूय हाडटलो घडोवन. कुमार जुंवेचो समाज वावुरपी समील वळवयकार काँग्रेसींत. बरोबर कितलेशेच कार्यकर्ते काँग्रेसींत गेले. गिरीश चोडणकार बाकीचे फुडाऱ्यांनी ताका येवकार दिलो. समील कितलो तेंपूच जालो कुमार जुंवे वावुरता. गोंय साल्वार करूंक काँग्रेस एकूच पर्याय उरला. सगळ्यांनी नेटान कामाक लागचें म्हणून समील उलयलो. पार्टी प्रेसिडेंटाचे समीराचो मफलर घालून ताका वेलकम करचें म्हणून पार्टी सोबत गोंया हे पावटी हे आमच्या काँग्रेसाक ते करतलो. आनी काँग्रेस ह्या गोंयचे पंचायत एक बरो ट्रान्सपरंट गोंय सरकार दिवपाक शक्य आसा. ह्या पावटी मुख्यमंत्री डेप्युटी चीफ मिनिस्टर दोगूय धरून आख्खे कॅबिनेट लोक आयज काढून तांकां गोंयच्यान भायर मारतले ही खात्री आयज लोकां भितर दिसता. हो महत्वाची इलेक्शन, कारण इट इज अ सिच्युएशन फॉर गोवा. इट इज आयदर डू ऑर डाय. कारण आम्ही जी परिस्थिती पळयल्या गेल्या 10 वर्सां ह्या गोंयभर जी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान ही जी परिस्थिती इतली कठीण प्रत्येक गोंयकाराचेर हाडलेली आसा, ताका जर आमी तितूंतल्यान जर भायर सरतले जाल्यार आमकां एकूच पर्याय म्हणजे काँग्रेस पक्षाचो सरकार. आनी त्या खातीर आज आमी पळयता की गोंयभर हांव म्हणना आमच्याच मतदारसंघांनी संपूर्ण गोंयभर वेगळे वेगळे लिडर काँग्रेस पक्षा कडेन जॉईन जाता. कारण काँग्रेस पक्ष हो फक्त पक्ष न्हू तर एक विचार. कारण हो पक्ष तसो सर्वसामान्य एक मोठ्या चळवळींच्यान उबो रावल्लो पक्ष करून हांव नमूद करता की आज म्हाज्या बरोबर जे काही जाण पक्षान जॉईन जाल्ले आसा, प्रवेश केल्लो आसा, तातूंतलो आमचो उत्तम मुरगांवकर हो खरो म्हणजे बीजेपीचो कार्यकर्तो. ताणी बीजेपीचो सदस्याचो आज राजिनामा दिल्लो आसा आनी तो आमच्या बरोबर एक करमळे गांवचो सरपंच आमच्या बरोबर आज आमच्या बरोबर पक्षान येयल्लो आसा. त्याच्याच प्रमाणे असे खुबशे म्हाका दिसता हांगा जे आज खुबशे जाण आयले ते सगळे बीजेपीचे सदस्यच. कारण आमी ज्या वेळार त्या पक्षान गेले त्या वेळार आमी एक टिमूच घेवन गेले. आज ती टीम परत हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज खंय तरी म्हाका दिसता आमी अर्द्याक पावल्ले आसा आनी खूब येणाऱ्या काळान तशे खुबशे जाण परत येवपाच्या मार्गार आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.